नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. बीजेपीक मगोकडे युती जाय, मगोचे 2 वड्यार पाय गडकरीन घेतली. आमदाराची मीटिंग युती उरची म्हूण एकमत, मात सुदीन मतदारसंघांनी घुसता म्हूण हुस्को. गोंयकारांचे हित राखूनच खारीवाड्यार फिशिंग हार्बर, नुस्तेकारांक ट्रॉलराचे आधुनिकरणाक 2 कोटीचो आदार. गोंयाक जाय जाल्यार आनी एक पोर्ट, गडकरीच्यो घोषणा. निमणे वेळार बाप्पाय ना पुडवे ना जावं नाका, मंचाची राजकी पक्षाची प्रक्रिया सुरू. 35 मतदारसंघांनी प्रत्येकी 7 ते 8 उमेदवाराचे लिस्ट वेलिंगकरान केले स्पष्ट. फोंड्या फार्मागुडयेर क्रेन आनी स्कूटरीचे एक्सिडेंटान शिवोलचे जोडपे तांचे ल्हान चली गंभीर जखमी. तिगाय जीएमसीन. काणकोणा टँकरांतल्यान एसीड पडिल्ल्यान एकलो जखमी. गोंयची गरिबी ना करतले जाल्यार पालिकांचो जाय हातभार. केंद्राचो पयसो येता, वापर सारको जायना. पालिका सारक्यो काम करिना, शार उदरगत मंत्र्याक खंत. आनी राज्य एथलेटीक सर्त शेनवारा आनी आयतारा पेड्या खेळा संकुलान. 1000 वयर सर्तक, 100 वयर इव्हेंट्स. बीजेपीक मगोकडेन युती जाय, मात मगो 2 वड्यार पाय दवरून आसा. नितीन गडकरीन ब्रेस्तारा आमदारांची मीटिंग घेतली. सुदीन मतदारसंघांनी घुसता, त्रास करता म्हणून 1-2 मंत्री आमदारांनी विशय काढलो. तरीकूय सगळ्यांचे युती उरूंकच जाय हाचेर एकमत जाला. मात मगो वेगळीच भाषा उलयता. फाटली युती खंय 5 वर्साची, नवी युती नव्यान थारावंक जाय. बीजेपीचो गोवा वेंचणूक इन्चार्ज नितीन गडकरी गोंयान आसा. ताणे सगळ्या आमदारांची मीटिंग घेवन सगळ्यांचे आयकून घेतले. बसकेत मगो बरोबर युती फुडें व्हरपाचेर एकमत जाला. आमचे प्रभारी ज्यांची फाटल्या दिसांनी गोंया खातीर नियुक्ती जाल्या ते नितीनजी गडकरी, तांच्या बरोबर आमदाराची बैठक, रातकडे कोर बैठक अशें ठरलेलें आसा. आमदाराची बैठक जी जाली, आमदार आनी संघटनेची बरी व्यापक जाली, दीर्घकालीन जाली. प्रत्येकान आपापले व्ह्यू पॉइंट सांगले. प्रत्येक मतदारसंघाची चर्चा जाली आणि ओव्हरऑल सांगपाचें म्हणजे आमी जशे फाटल्या 5 वर्षांत युतीचें शासन आसलें त्याच पद्दतीन युतीनूच फुडें वचपाचें हे सर्वसाधारणपणे सगळ्यांचे मतैक्य जालां. आणि त्यामुळे जी जर तर किंवा आनी कितें अशे जे संशय आनी प्रश्न अशे निर्माण जाता ते साधारणपणे जावचे न्हय ही आमी सगळे काळजी घेतले. हे पळय MGPच्या हेचेर हांव सांगपाक आमचे भितर आमी ठरयला की जी 5 वर्सां युती आसता ती फुडें उरतली. सो आमदारांचे तेच मत आसा. आमी ठरयला म्हणजे भितर आमदार बी सगळे आयले. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण कांय मंत्री आमदार सुदिनाचेर उलयले. सुदीन तांच्या मतदारसंघांनी घुसता म्हूण गडकरी कडेन कंप्लेनी आयल्यो. बीजेपी युतीच्यो गजाली करता आसतना दुसरे वटेन मगो ताणून धरता. फाटली युती 5 वर्सांक आशिल्ली, आता खंय नव्यान उलोवणी जाय. युतीचे आमी थोडी धरणा आमचे ठाम आसा. फाटले खेपो ही युती आसलेली 5 वर्सां खातीर. आतां 5 वर्सां युती जाली हेजो अर्थ असो न्हू की तेजेरूच सोंपलें. आमकां परत उलोवपाक मेळटा, आमकां परत सांगपाक मेळटा. त्यामुळे आमचे ज्या ज्या जाग्यार स्ट्रॉंग होल्ड आहा थंयचे आमी विचार करतलेच न्ही. तेजो कार्यकर्ते विचार करचो पडलो. आमकां स्ट्रॉंग होल्ड आहा. हे पळय कार्यकर्त्यांक वेळोवेळी पक्षान जें कितें घडटा तेज्या बद्दल म्हायती वचत आसा. कार्यकर्त्यांक आमी खूब तरेचे ब क अशे प्लान दिल्ले आसा आनी त्या प्लाना प्रमाणे कार्यकर्ते खूश आसात. आयज तरी कार्यकर्ते खूश आहा. आमचे कडेन 2-3 तरेचे प्लान आमी ऑलरेडी तांकां कन्वे केल्ले आहा. त्यामुळे कार्यकर्तो आमचो केन्नाच गोंधळचो ना. फाटले खेपो गोंधळक ना आनी ह्यान फुडेंच कार्यकर्तो गोंधळचो ना. आमचो जो युतीचेर चर्चा अजून जावची आसा म्हूण सुदीनय म्हणटा.
दाबोळी फाटले फावट मगोक दिल्ले, हे फावटी खंय मगोच मागतले. अलायन्स अजून काय ना ते आता झालं दिलं दाबोली हो सीट फाटले फावटी आमच्याकडे आता जेन्ना परत जेन्ना आमी बसता तेन्ना त्या हेचो डिमांड आमकां आसतलोच न्ही. So if alliance takes place, there is no compromise on Daboli seat. जर तर एका पॉलिटिक्सांत वचून आसता ज्या वेळार नोटिफिकेशन येतलें तेन्ना But तुमकां no compromise on Daboli seat, yes or no? Huh? येस फ्रान्सिस डिसोजा म्हणटा मगो भुरगो, बीजेपी बापूय. भुरग्यान 10 चॉकलेटी मागल्यार बापूय 2च दिता. मगो कडेन युतीचेर वेल्यान सिग्नल आयला आनी आमदारांचे एकमत आसा म्हूण फ्रान्सिस उलोवन गेलो. आणि ते एनजीपी आता जे डिमांड करता न्हू अमके सीट त्याच्याबद्दल काय डिस्कशन जाता पळय कितें आहा दीस वील हॅपन हें कितें पॉश्चरींग वी कॉल इट पॉश्चरींग. तुका जाय न्हू कितें आवय आतां भुरगीं बसून आवय बापाय कडेन मागता जाणा तांकां 2 चॉकलेटी जाय म्हणून आमकां 10 जाय म्हणटा ते तांकांय खबर आसता 2च दितलो म्हणून तशें जाय मागता 10 मागप. धाकटी भुरगीं सायकोलॉजी जाणा आवय बापायचो अभ्यास आसता तांकां आवय कडेन केन्ना मागपा जाय बापाय कडेन केन्ना मागपा जाय कितकें मागपा जाय आवय बापूय आणि एनजीपी जाल्यात न्हू वी आर द बिग पार्टनर्स विथ फूल मेजॉरिटी इट्स एका आमदारान अलायन्साक विरोध असो करून नाका कोणाकूच ना तिथे थरायतले म्हणून सांगला अजून एकमत जाला म्हणून अलायन्स जावचें म्हणून सांगला हाणें. नितीन गडकरीन सांगला अलायन्स जावचें हय म्हणजे सगळ्यांचे सहमतच थंय हाडलेले. एवरीबडी एग्री दॅट वी हॅव टू कॅरी फॉरवर्ड. ब्रेस्तारा राती नितीन गडकरीन बीजेपीच्या कोर कमिटीची मीटिंग घेतली. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार, व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार आणि तुकाराम मराठे. गोंयकारांचे हित राखूनच खारेवाड्यार फिशिंग हार्बर येतलो. मुद्रा स्किमी खाला नुस्तेकारांक ट्रॉलर आधुनीकरणाक 2 कोटी आदार दितले म्हूण केंद्रीय मंत्री गडकरी उलयला. गोंयान आनी एक पोर्ट दिवंक सरकार तयार आसा. नाका जाल्यार कर्नाटकान व्हरतले. दोनापावला वास्को फेरीचो प्लान जाला. गोंयान एनओसी जाग्यार घालच्यो म्हूण गडकरी उलयलो. एमपीटी आनी गोवा सी पोर्टा मदीं ब्रेस्तारा कबलात जाली. At the same time, we are making modernization and mechanization of port. Already dredging is already going on, but just chairman was reporting me there was some appeal in the Green Tribunal and there was some stay and it is going on. We need a development, ecology and environment in an integrated approach. We have to protect the environment. At the same time, we have to accelerate the economy. And that can be an ideal approach for our country. So to create employment potential is our most priority. And that is one of the reasons that we are giving priority for road sector also. At the end of March, we have road construction come to 22 kilometers per day. That is 11 times more. But the Goa government, if they can give us the proposal already, I don't know whether they have given the proposal or not, but we will sanction that. And at the same time, 120 crores we are specially sanctioned for these 2 rivers, and this inland waterways will be very much helpful for the people of Goa, the tourists, and also for the transport of iron ore and other material. And we are ready to start it, only we need the permission from the Honorable Chief Minister and the government. We are ready. Next time when I will come, we will start working on that. At the same time, we are also having planning of development of Goa port, but it is with the state government. If they feel it, we can do it. Otherwise, we are now planning to shift to Karnataka and Maharashtra about making highway of 8 kilometers connecting to Mopa airport. And I already sanctioned that. We will make some 4 lanes, cement concrete road as a national highway, and that cost will be paid by our ministry. The fishing harbor at Khariwada at Vasco Bay is being finalized by MPT in consultation with Goa Fishing Boat Owner Association. Vasco and other issues
will be amicably resolved with the cooperation of the Honorable Chief Minister, our MLAs and the Minister, and we will see that we will protect the interest of fishermen. In Sagarmala, we have planned a scheme where we are going to finance all the fishermen society or partner firm, where they have 10 or 12 people, they are coming together to form a society or a partnership company. We will give them a trawler of a cost of 2 crores because presently the state government is only giving permission up to 12 nautical miles. But after 12 nautical miles, there are a lot of fish are available. So by giving this trawler, the 5 lakhs will be contribution from the fishermen, 15 lakh rupees will be subsidy, and the loan will be sanctioned in Mudra Yojana, and they will go beyond 12 kilometers, 12 nautical mile, and where they will get maximum fish, and that will increase their income also, and it will also initiate the fish processing industries, and that can be a good idea for export. निमणे वेळार बाप्पायना पुडवेना जावंक नाका. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान राजकीय पक्ष स्थापन करपाक जायत्यो गजाली करपाक सुरू केल्या. सुभाष वेलिंगकरान राजकीय प्लान स्पष्ट केलो. मगो बीजेपीकडे युती तोडना जाल्यार तांच्या आड उमेदवार घालतले म्हूण वेलिंगकरान स्पष्ट केला. दिवचली मंचाच्या कार्यकर्त्यांची वेलिंगकराबरोबर मीटिंग जाली. मंचान 35 मतदारसंघांनी प्रत्येकी 7 ते 8 उमेदवारांचे लिस्ट काढला. 2-3 पर्याय आमच्या समोर आसा. तो पहिलो पर्याय महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक पूर्ण पाठिंबो दिवप, कित्याक तांणी पाठिंबो दिल्लो आसा आमकां. पण आमची एक अट उरतली की तांणी भारतीय जनता पार्टी कडली युती तोडपाक जाय. ती युती जर सोडली ना जाल्यार आमची फसवणूक जावची न्हय शेवटच्या क्षणाक. म्हणून आमकां दुसरो पर्याय जो आशिल्लो तो आमकां सुरू करणे भाग पडलेलो आसा. त्यानुसार पार्टीचें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो आसा तो सुरू जाल्लो आसा. आमी अशें ठरयलें की फाटल्या वेळाचेर जशी आमची फसवणूक जाली भारतीय जनता पार्टीचेर अतिविश्वास दवरिल्ल्यान, तसो हाज्या फुडें कोणाच राजकारण्याचेर विश्वास दवरपाचो ना अशें आमच्या परीन आमी ठरयलां. हें कोणाच्या पार्टीच्या विरोधान न्हय, पण आमकां फसोवन घेवपाचें ना. आनी त्यामुळे अशें आमी अवलंबून रावंक शकना. शेवटच्या क्षणाक आमी जर केलें जाल्यार आमचें सगळें फसलें न्ही. म्हणजे राजकीय पक्ष जर ना जाल्यार आमची अवस्था कोणाकूच ना, म्हणजे न घरका न घाटका अशी जातली. मोगोन बीजेपी बरोबर युती तोडली ना जाल्यार मोगो आड मंचाचे उमेदवार देंवयतले. 35 मतदारसंघांनी मंच उमेदवार घालतलो म्हूण सध्या थारला. प्रत्येक मतदारसंघात खंय मंचान 7 ते 8 उमेदवारांची नावां काढल्यात. आतापर्यंत महाराष्ट्र गोमंतक पक्षान आमकां पाठिंबो दिलो, मागण्यांक पाठिंबो दिलो, तांचे आमदार आमच्या सभात उपस्थित रावले. ही अतिशय बरें काम तांच्यांनी केल्लें आसा. पण युती जर तोडली ना जाल्यार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या विरोधात आमकां नाइलाजान कॅन्डिडेट्स उबे करचे पडटले. पण आता म्हज्या माहिती प्रमाणे 35 मतदारसंघांनी गोंयच्या आणि उरलेल्या 3 मतदारसंघांनी जातले. 2 बाणावले आणि नुवें सोडल्या. पण 3 जे आसा ते केपें एक आसा, अशें 2-3 आसा, म्हणजे म्हाज्या आतां लक्षांत ना. पण उरलेल्या 35 मतदारसंघांनी कॅन्डिडेटाची एक 7-8 नांवां आमी पक्की केल्लीं आसा. सॉर्टिंग जें आसा शेवटचें म्हणजे शॉर्ट लिस्टिंग, ते मागीर कितें अवस्था जाता ते पळयल्या नंतर ते शॉर्ट लिस्टिंग जें आसा तें केलें वता. प्रुडंटा खातीर उदय परब. पुलिसेची क्रेन आणि स्कूटरीच्या एक्सिडेंटान शिवोलचे एक जोडपे आनी तांचे ल्हान चलयेक बरोच मार लागला. ब्रेस्तारा फार्मागुडयेर सांजे एक्सिडेंट जालो. शिवोलचो चंदन नायक, ताची बायल बिंदिया आनी चली सेजलाक जीएमसीन घाल्या. जोडप्याक तकलेक खंय बरोच मार लागला. घेऊया एक ब्रेक.